जो लोक पयस आसा तांचे लग्न कर मागता लागीं सरो कित्याक आतां आमी आमचो कॅन्डल लायट सुरू करता हांगा तान सुरू जातली वयल्यान साहेबेन तिका टर्न हे पाथवेर हातीचे वचपाचें तेंकां काम पातमोले देव बरें करूं हेलो We want justice! We want justice! We want justice! Solcinare, Solcinare!
चलचिना रे चलचिना We vote सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. आयज आमी हांगासर एकठावले सगळे एक भाव एक भयणा कशी एकठांय आनी सांगातान रावन आमचो एक उलो जे मनशाचे कानार पडोन तेणे आयकोन बाय सिद्धी नायकाक जस्टीस दिवपाक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. भावांदो आनी भयणांदो, जेन्ना असले कावज घडटा तेन्ना एक गरज आसता आमचो आवाज उठावंक. आमी आवाज उठायनात, हाका लागून असले कावज घडत रावतात. एक सिंपल सो फाटल्या दिसांनी बेनावली रेप जालो सारखे धाकट्याच भुरग्यांचेर. एक असले 14 वर्सांचे आनी एक असले 16 वर्सांचे. चेडवांचेर स्पेशली वस्तुऱ्यांचेर हो बलात्कार कावज जाता तेन्ना आमी दादले ओ चेडे चड रिस्पॉन्सिबल असतात असले कावज घडोवंक. एक चेडो म्हटल्यार कितें? चेडो म्हटल्यार एक कोणाची भयण वो ते काजार जातकच एक घरकान ताका भुरगीं जातकच ती आवय आनी ताका जल्माक ती आवय भुरग्या जल्माक दिता ते जावन आसा आमचे असले चेडे वो दादले. आणि तेच अस्तरेक जल्माक येवन तेच अस्तरेक बलात्कार करप म्हणजे आमकां कसलेच अस्तरेचे महत्वच कळोंकच ना. ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप आणि आख्खेच गांवच्या लोकांचेर तोंडाक मारून दवरली टेप. जरी तर हो आमी आवाज पयलोतान केलोलो जाल्यार मुखार हाच्या फुडें कितें घडलां आनी हाच्या फुडलें कितें घडटलें हें घडचें नासलें. आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्यो सगळ्यांकूच खबर आसा बाय सिद्धी नायक हाच्या जिवितान कितें घडलें, कशें ताका मारून उडयलें पळय तें. एकूच आमचो आवाज ज्या मनशांचो आवाज ताचे कानार पडोन ताका ही न्हीद मेळोवंक. सगळ्यांक तुमकां काळजाचे कलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. म्हजे फाटल्यान येता बाब सांतान पेरेरा. सांतान mais mugore. Hello. Mugore. देव बरी सांजाड सगळ्यांक. देव बरी सांजावड येता सगळ्यांक. आनीक पयस सुवातेर हांव सॉरी म्हणटा कित्याक ही आमगेली हो मार्च आसलोलो कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आसलोली आमगेली सॅटर्डे 21 जावपा आसलोली. बट कारण म्हण जाल्यार एक्चुअली जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करता आमगेलो फंडामेंटल रायट आहा एक्चुअली बारीक प्रोटेस्ट करपाक आमी लायसन्स हाडपाक नाका एक्चुअली. बट आमकां डिमांड केलो लायसन्स हाडपा लागून आनी ते दुसकी आमकां आमगेले ते पोस्टपोन करपाक पडले. आज जर तुमी जाणा अफगानिस्तानाक कितें जाता ते सगळ्यांक म्हणजे थिंगा लॉ ना आनी म्हाका दिसता हेसलेच म्हणजे गोंयचो गव्हर्मेंट आहा तो आख्या तालिबानायझेशन जालो आहा. कायदो म्हणटा आज ना. आज तरी हे सिद्धी नायक मेला ते मिस्टिरियस सर्कमस्टन्सीसाचेर मेला. कित कोण मेला ते
कोणाकूच खबर ना. Witnesses are hashed up. The preliminary investigation has been washed up. जे मुळावे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक ते सारकें केलें ना. आनी हे तर तुमी चोयत जाल्यार इट इंडिकेट्स that the government or the investigating authorities are trying to protect the criminal of this crime. So, हांव सरकाराक मागोता आमगे बोणाले पयर आमगे जुजे भावांक सांगिना रेप केस जाले तेजोय आमकां अजून अपडेट मेळना की जालें तें. तेय अशें करून म्हाका दिसता दामून रोयलो आहा. भावनी तो म्हाका मुगेल्या भुरगेपणा उगडास येता. हांव तेन्ना ल्हान आसलो. आमगेले जोडी 60-70 वर्सां मनशां तें खबर आसतली. पुर्तुगेज वचून आमगेलो पुर्तुगेज टायमार कायदो एकदम स्ट्रॉंग आसलो. आनी आमगेली आमी पासून जाणाय आनी आमगेली व्हडलो जाणटे लोक आतां सांगतालो की ते व्हरे घर बंद कोरून आसतना हुंय वयताली. घर देर उक्ती दवरून हुंय वयताली आनी परतून येत म्हळ्यार तांकां घर तेंगेले सेफ मेळटलें. बट थोडे एक 15-20 वर्सांनी फाटीं आमकां आमगेले देर बंद करून वचपा पडलें. लॉक मारून हुंय वयत जाल्यार वचपा पडलें. सोरी तर आमकां मडगांव वयताय हुंय वयताय जाल्यार देर बंद करून वचपा पडलें. चेंज जावपा लागलें. इंडियन सरकार येयलें तें जाणा. आनी एक 20 वर्सांनी म्हळ्यार आतां म्हण जाल्यार आज भायर पासून देर बंद करून भायर पासून तूं गेल जाल्यार घरा कडेन परत सेफ पावता म्हूण गॅरंटी ना. आनी म्हाका दिसता गोंयकार तरी रस्त्यार येयनाय तर भिवन रावले जाल्यार हांव तुमकां सांगता आमचेर दीस असो येतलो तो दीस पयस ना. घरा पासून तर आमी भितर देर बंद करून रावले जाल्यार आमकां भायर काड हे मार घातले. म्हाका एक कांतरा उगडास येता. पारकी म्हूण तुम सगळ्यांनी आयकिलां आसतलें. पारकी म्हूण कांतार. हे कांतराक एक आंकवार दादलो पारक्या बरें वचून विचारता. पारक्या म्हणटा मुगेलें आख्खें जिवीत पार पडलां. मुगेले सोयरीको जायनाय मोठाय सोयरीको. कारण कितें तुम जाणाय पारकी सांगता तुजे पयस थोडो तेंप पयलो एक कावडो आगलो आसतलो 2 पांकडो येयल्ली. आयज तर आमी पारक्याक विचारितू गोंया कित्याक पाड पडले म्हणजे गोंया आतां किरम्यो जाताय, मर्डर जाताय, रेप जाताय, फ्लॅश रेड, लँड माफिया. म्हाका दिसता पारक्या विचारपा नाका. सादें आमकां कोणाकोर तर विचार जाल्यार आमच्यान सांगपा जाता की जे आमी लिडर जे आमी सरकार घोटाय हो मागणांगे म्हूण गोंयकारांक चिंतपा जाय. जरी तर आमी ऑयल कास्ट बरे मनीस तर जाय. इंग्लिशीन एक म्हणया म्हणच्या वेन यू थ्रो कॅरट्स तुका मागोड मेळटाय म्हूण चिंतून वोट मारपा जाय. जरी तर तुम कास भागा धरपा वयताय कास बरें घालपा जाय. बरे मनीस मेळपा जाय. आमगे कितें जाता पयस घेताय आनी मागणा वोट घालताय म्हणजे जरी तर कॅरट उडयले तुमचो येयला आमकां मागोड मेळटाय. आज तरी खंयचे भुरग्या कडेन धाकटी भुरग्या कडेन विचार जाल्यार अरे तुकडे मायकल जॅक्सनागे म्युजीक हांगा म्हळ्यार सॉंग्सां तो म्हणटलो कितें सांगत अंकल मुगोडे आख्खे कलेक्शना बॉन जोवी, ब्रिटनी स्पियर, शकिरा गोंयकारांको तर आज विचारी तूं तुमकोड केसो कलेक्शन आहा काय म्हणटा जाल्यार आमकोडे 40 जाणां कलेक्शन आहा. मर्डरर, मडकाबुकीस, स्मगलर, सगळे ड्रग पेडलर्स, रेपिस्ट आमकोडे आख्खे कलेक्शन आहा. कितें ना तें तुम सांगाय. आमगेले असेंब्लींतू आमगेले लेजिस्लेटर आहाय ते तेंकोड सांग केसो मनीस नाय ते लँड माफिया सगळे. आज हांव पयर एक आमगेले MLA गेली इंटरव्यू आयकतालो जेन्ना तेका प्रेसान एनकावंटर केलो की हे सिद्धी नायक तूं कितें दिसत काय म्हूण जे मेला बेश्टे नॅचरल मेला सुसायड केल्या तो म्हूण सांगता ना अशें करून करपा जायना ती मर्डर. जेन्ना प्रेसान तेका विचारलें ही केस CBI दिवपा जायी तो म्हणटा वय CBI न्हू CBI तर वय ऑथॉरिटी आहा तेच पावपा जायी. हांव शाबास कितें तेका म्हाका दिसता तेका 70 आनी 5 वर्सांचे गिन्याना ताळे येयल्या. कित्याक हेच गांव आमगेले एक चोड मेलोले येवटेन्या म्हूण सॉरी म्हाका उगडास करपाक दूख लागता. केदोना CBI इन्क्वायरी एकोडे दिवपा जावना लोकांक होच करपा पडलो. म्हाका उगडास ना CBI इन्क्वायरी दिलो जाल्यार
ओके सीबीआय इन्क्वायरी दिवं ना म्हणून सांगता आज तो मागता सीबीआय इन्क्वायरी मागता बट 20-25 वर्सां पयले आमकां सीबीआय इन्क्वायरी मेळो ना आज आमी अपडेट मागताय जे आमगेले हिंगा बलात्कार जाला तेंगेलो तशेंच निवडी सुवातेर हांव सीएमाक सांगता हे चेडवाक तुवें जास्तीस दिवचो सीएमान ते चेडवा पळय सांगिला की तेणें तेंगेले आवयक बापायक रिस्पॉन्सिबल केला ते भाशेन जावपाक ते कारण तेक लागून म्हणजे आवय बापायक लागून चाल म्हूण हांव सीएमाक सांगता हॅलो हांव सीएमाक सांगोसो दिता की तुमी चोर जाले तुमी गोंयांत लुटून खाताय तुमी रेपिस्ट आहाय मर्डरर जाय मडकाबुकी जाय स्मगलर आहाय आमी तुमगेले माय पाय घेताय कितें म्हणून तुमगे माय पाय घालत आलो तेका लागून तुमी चोर जाले म्हणून सो हांव आमगेले सीएमाक परतून एक रिक्वेस्ट करता तुवें हे इजी घेस न्हू कित्याक हे सारकें कंटिन्युअस सिक्वेन्स वायज गोंयांत मर्डर आनी जी मिस्टिरियस डेथ जायत आहाय हांव साश्टी बाळकारांच्या नांवान तशेंच आमगेले गोंयकार भावाच्या नांवान जे जमले तेच नांवान हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक लोकां नांवान रिक्वेस्ट करता की तुम्ही या सिद्धी नायका ते आमगेले भयणीक जास्तीस दिचो देव बरें करूं थँक्यू Yes. With that, my friends, Thomas Cardozo will now say the vote of thanks. Thank you. देव बरी सांज दिवंक सगळ्यांक आमी आयज सगळे जागृत शास्त्रीकार एकठांय जावन तुमकां सगळ्यांक आयज हांगासर आयल्यात म्हणून सिद्धीक नायक हाची जस्टिसीक लागून तुमकां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. परतून एक स्लोगन घालया वी वॉन्ट वी वॉन्ट वी वॉन्ट आमकां जाय आदले गोंय आमकां जाय चलची ना रे चलची ना हे गुंडागिरी वी वॉन्ट थँक्यू. सगळ्यांक आम्ही प्ले कार्ड्स आहे त्यांचे वाचून दाखवताय. पॉलिटिशियन्स वेक अप, डोंट गिव्ह अप युअर फाइट, नो मीन्स नो, वी वॉन्ट जस्टिस, स्टॉप क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, स्टॉप violence against women, stop political interference, delay in justice is injustice, stand up for your right. सगळ्यांक बरी सांज, देव बरी रात हांव दिता. जो कॅन्डल आसा ते मातशे हांगासर न्हय तर सायबिणी लावच्यो कॅन्डल. What is safe for Siddhivinayak? Yes, sir. all women सगळे बायलां ज्यांना तांचे अत्याचार जातात. आयज आमचे गोंय सिद्धीनायक ना जाली बॉडी वचता एक वुमन आयज सगळ्यांक एक जागृताय हाडून दाखयल्या की वी नीड irrespective of our religion, irrespective of our affiliations, of our villages, आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमचे रायट्स प्रोटेक्ट करपा लागून करपा जाय. तांणी आनी एकूय इन्सिडंट सांगलो जो बाणावले जालो. I wish somebody from the Benali Panchayat was also here. As
an ex-punch or an ex-sarpanch of this village, जेन्ना incident जालो Benavli, I wrote to the panchayat. I wrote not a complaint, but I wrote a proposal that the panchayat, along with the police officers, the SP, should come together and we promote and write a protect security of children. ह्याच्या पयलीं जेन्ना हाथरस केस जाली तेन्नाय हांवें ग्राम सभाक प्रपोजल घातलेलो की वी शूड स्टार्ट विथ सेल्फ डिफेन्स क्लासेस फॉर विमेन एंड मेन टू. Children, irrespective of your sex, you should have training, self-defense. But till date, I am sad to tell you that till date, केन्ना एकूय बीन तेमी हो आमचो इनिशिएटिव्ह मुखार व्हरपाक हेल्प केलो ना. In fact, we have decided through our organization, through our forum which we have started, that we are going to start self-defense classes. It all starts from home. You have to be first secure, you have to start. The panchayat is the home, is the mother of this village. They should start first. But they are forcing people, Zagrut Shashtikaram, they will roast their eyes of protest. I request every villager from all across Goa, come together, protect yourself first. The government has n number of excuses to wash off their hands. Last Tene Mandale, it is the responsibility of the parents. I think the parent of this state is the CM, the government. It is his responsibility that as a woman, I should be able, आमकां एक बायल अशी वो एक भुरगें अशें भिरांत नासतना फियरलेसली जशें आमचे सांतान बाबान सांगलां पोर्चुगीज टायमार भियोन आसतना भोंवताली तेच भाशेन आमकां ते दीस वचून जावपा जाय. वी वॉन्ट दिस टू हॅपन एंड वी रिक्वेस्ट द पंचायत्स टू टेक इनिशिएटिव्ह टू प्रोटेक्ट विमेन. थँक यू. आज आमगेले सांतान बाब आनी तेगेलो ग्रूप काश्टी बाणालकारान ही प्रोटेस्ट अरेंज केल्या. वी हॅव पार्टिसिपेटेड ऑल द विलेजेस ऑफ द वेरियस विलेजेस ऑफ बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅव पार्टिसिपेटेड इन टू दीस प्रोटेस्ट. आनी आज आम दूख भोगता सिद्धी नायक ही जी भयण्या आमगेली ते अशें जालें म्हूण. बट आम सदां दुखेस्तू रावन फायद ना. सदां दुखूच म्हणोवपाचें, सदां कॅन्डल लायटू करपाच्यो. हाव आर वी गोइंग टू प्रोटेक्ट अ वुमन? CCTV कॅमेरा उलयताय. CCTV कॅमेरा रेप जाल म्हणटरी धरपा CCTV कॅमेरा. तेजी पयली स्टेप कितें घालपा जाय? आज हो गव्हर्मेंट जावं या कोणूय जावं लेजिस्लेशन म्हणटा ती घालपा जाय. आम पयलेंय म्हणलो आहा बॉय चायल्ड म्हणून आसता. बॉय चायल्डाक शिकोवपा जाय. अस्तोरे जी बॉडी आसता ते रिस्पेक्ट करपाक. एड्युकेशन टू आवर बॉय चायल्ड. आज म्हाका एक चेडो आहा तेका हांवें शिकोवपा जाय घरांत. हांवें शिकयलें तेच्या भायर इस्कुलांत तेका शिकोवण मेळपा जाय. वॉट इज द मिनींग ऑफ अ ह्युमन बॉडी? हे शिकोवपाचो प्रोसेस घालपाची गरज आहा आनी ही ना आयज तारखेर. आनी ही घालपा जाय जाल्यार MLA हॅज टू प्ले अ व्हेरी वायटल रोल. CBI तेणें घाल म्हणा. सो केस कोतले CBI वयतले आनी मागीर सॉर्ट आउट. सो जे भुरग्याक कितें जालां तेगे आवय बापूय तेका व्हडका ल्हानालो व्हड केला तेच फकत CBIचो हे वॉट एल्स? सो मारपाचें रेप करपाचें आनी मागीर CBI जस्टीस दिवपाची. दिस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू से. देर इज नथींग मोर बिहायंड दीस. आमगे तकली चलना. आज हे प्रॉब्लेम जालो हा बिकॉज वी हॅव सच लेजिस्लेटर्स. जे भाशेन म्हणलो हा आज असेंब्ली चोवपाक गेले जाल्यार सगळे रेपिस्ट बोलय. ते सांतान बाबान म्हणला सगळे रेपिस्ट बोलय सारकें. आनी म्हाका दिसता बेनावलीम देखून पयर एक केस जाल्या ते केसीचे देखून आतां कांयच ना. आमकां बेनावलीम सेफ जाय जाल्यार चर्चिल मुक्त बेनावलीम जावपा जाय. दीस इज द ओनली वन पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ऑल दीस सेफ्टी. आज ही सेफ्टी जर तर ताऱ्या घायली 5 वर्सांनी 30 वर्सां आसो न्ही जाल्यार हें सेफ आसतालें.